प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यानू तुमकां सर्वांकी भागी नवे वर्स मागता. I wish you a very happy, blessed New Year 2025. आम्ही या नव्या वर्साच्या सुरवेर आसतना म्हाका एक संदेश उगडासाक येता. जेरेमाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत अध्याय 29 वाक्य 11 हांगासर देव अशें म्हणटा, सर्वेस्वर देव अशें म्हणटा, I have a plan for you, plan not to harm you, but to prosper you and to have a hope and great future. वय मोगाच्यानू, आमच्या हर एकल्या थंय बापाक आमच्या एक योजन आसा. तर आमी देवाचें योजन आमचे थंय कसलें म्हणलें समजूंक प्रयत्न केला की आमी येदोळ म्हणसर हे प्रयत्न करूना जाल्यार आज आमकां एक वर्तो संदेश देवाचें उतर आमकां फावो करता. तें कितें की म्हळ्यार देवाचें योजन कसलें म्हणलें आमी समजून घेवचें आनी त्या योजना प्रकार आमचें जीवन आमी चलोवचें. तर देवाचें योजन कितें म्हणलें समजून घेवंक आमकां सहाय्यक जावन आसा पवित्र आत्मो. तर आमी हर एकलीं त्या पवित्र आत्म्या कडेन मागया, पवित्र आत्म्या कसल्यो योजन्यो देवान आमचे पासत तयार करून दवरला आनी देवाचें योजन जावन आसा बरें फळादीक संपूर्णकायेन भरलेलें फुडार. तर आमी देवाचें योजन कसलें म्हणलें ताच्या उतरां मुखांतरत आमी ताका विचारन तें समजून घेवया आनी त्या योजना प्रकारत चलूंक आमी त्या पवित्र आत्म्याचें आदार हर एकल्यांनी मागचें अति गरजेचें जावन आसा. आमी आमकांच सगळें देवाच्या योजनाक समर्पीत करून दिवया. आत्म्यान, कुडीन आनी मनान आमकांच आमी सगळेंच पवित्र आत्म्याक समर्पण करून देवाचें योजन कसलें म्हणलें आमकां तो कळीत करूंक आमी ताचो आदार मागया आनी ताच्या योजना प्रकार चलोवंक बी तशेंच आदार आमी मागया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया.